नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोयचो बीजेपी सरकार ग्रीन सेस करूंक पुराय अपेशी. हे मोठे स्कॅम हजारांनी कोटी रुपयांचो सेस एकठांय करपाक जाय आशिल्लो. मात कोळसो आनी कोक उद्देगा कडच्यान सरकारान फक्त 47 कोटी रुपया एकठांय केला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण न्याय प्रविश्ट आशिल्ल्यान फक्त 50% सेस एकठांय केला. ये सेस जे कंपनीज आले that were handling coal and coke, I am being very specific, Honorable Chief Minister, coal and coke, they challenged this in the High Court, and the Honorable High Court dismissed this particular order and directed the Goa government to collect the cess under Green Act. This is the High Court order. I want to know from the Honorable Chief Minister, what are the pending dues of these companies as per your record? What is the reason for not cross-checking with your double-engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies? सुप्रीम कोर्टात आसा. सुप्रीम कोर्टात इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे 50% कलेक्शन करपाक जाय. आमी 50% कलेक्शन करून घेतला. 50% कलेक्शन जे आहा पळय न्ही तो विशय फुडलो म्हणजे सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहा. म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतापर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज इन 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात. ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज इन 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. एनेक्शर एयाचेर 352 crores डिमांड दिला, आउट ऑफ विच टॅक्स पेड is 237 crores and the balance to be paid is shown as 114 crores. And 190 crores are paid by petrochemical companies. And coming to the point of whatever 237 paid by practically 190 crores has been paid, only 47 crores has been paid by these coal and coke company. नीव अँड रिन्युएबल एनर्जी ऑलरेडी सेल्स टॅक्साक लेटर काढला. उरलेल्या सगळे कलेक्शन तो फक्त म्हणून जे आसा पळय सांगपाची लास्ट क्वेश्चन पळय एकटोय सुटचो ना. नीव अँड रिन्युएबल एनर्जीन सेल्स टॅक्साक परत लेटर काढला. उरलेल्यांचो केन्ना लेटर प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. 31/1/2025 मिठाच्या आगारात काम करपी कामगारां खातीर सरकारान कांयच केल्लें ना. गोंयकारांचो पारंपारीक वेवसाय तिगोवचो म्हूण सरकारा कडच्यान कांयच जाल्लें ना म्हूण आमदार विरेशान प्रस्न काडलो. एक सबसिडी ना, स्कीम ना, सरकार फेल म्हूण विरेश आक्रमक. मिठागरा तिगचे मिठागरा सांबाळटल्या कडच्यान मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाचें काम बायोडायवर्सिटी विभाग करतले म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. अशे कितलेशे आगोर आसा, डिफरंट विलेजीस आसा, साश्टीन आसा, जावं हितून आमच्या बार्देजान आसा, जावं आमच्या तिसवाडीन आसा. हे बाकीचे खंयच्याच आगोर पळोवंक ना. आयज अशें दिसून येता हो डिपार्टमेंट जो आसा तो बेश्टो आसा. स्पीकर सर, म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा. डिपार्टमेंटा कडेन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन डेटा आसा काय ना? स्पीकर सर, हो कंप्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आणि हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले. आणि त्यांनी सांगलें त्या उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा, डॉक्टर सविता केरकारा सारकेले अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताचो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हे मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळे मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा. आणि हे मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हे डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. दुसरो मॉडिफायड स्कीम जी आसा ती मॉडिफायड नमक मजदूर आवाज योजना, ह्यो दोन्ही आमी घातले की कितले जाणांक बेनिफिशरी जाल्या. तर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा. म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा, मित्रा कितें करतालो, तो खंय गेलो,
हे क्वेश्चन पडटा स्पिकर सर. हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करता त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता हेज्या फुडें. ताजेर एनालायसीस करपाकूय सुरवात आसा, बट जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचें मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता. तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर, ती वेवस्था आमी तांकां करून दिता. सरकारी नोकऱ्यांच्या स्कॅमाची सरकारान खर दखल घेतल्या. 43 जाणांक अटक, 3 केशींनी चार्जशीट जाल्या. कारवाय करपा खातीर पुलिसांक पुराय अधिकार मेकळीक दिल्या. राज्यपाल अभिभाशणांत उलयलो. कायदो सुवेवस्थाय नियंत्रणान आसा. केशीचे डिटेक्शन 88.38%. अभिभाशणांत सरकाराचे आंकडे. The government has taken decisive action against fraudsters posing as against for governmental jobs. All the complaints received so far have been promptly converted into first information reports. Police have already arrested 43 accused so far. In these cases, property such as vehicles, gold ornaments, bank accounts, and other articles have been seized by the police. Already 3 such cases have been charge sheeted and are pending in trial courts. I am confident that my government will take the cases in a logical end. My government has given free hand to the police authorities in the state to take up such matter with other appropriate agencies such as Enforcement Directorate and Financial Intelligence Unit. According to 16 such cases, information have been shared with the relevant agencies. My government has established Goa Staff Selection Commission to ensure transparent and merit-based recruitment for government jobs and eliminated any opportunity for fraudulent individuals to falsely claim as government job agents. My government has ensured that the law and order situation in the state remained under control. The most significant features of policing during 2024-25 up to November 2024 is that the detection percentage has gone up to 88.38%. The national crime rate studies also please be looked into by all our members. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पहिली चार्जशीट जाली. फोंड्या पुलिसांनी आरोपी दिपश्री सावंत, सागर नायक आनी सुनीता पावसकर ह्या 3 जाणां आड चार्जशीट फायल केल्या. 600 मायज पानांच्या चार्जशीटांत 9 साक्षीदार आसात. आरोपींच्यो गाडयो, बँक खातीं आनी मोबायल फोन एटॅच. तेवटेन परवरे कॅश फॉर जॉब केशींत पुजा आड चार्जशीट. फाटल्या फावटी आमी जे आयकताले की जॉब स्कॅम म्हणून, आनी ह्या जॉब स्कॅमा भितर जायते लोकांक अरेस्टूय जाल्ले आनी त्याच प्रमाणे फोंड्या, मार्दोळा अश्यो ह्यो केसी आशिल्ल्यो. सो सद्या ह्या जॉब स्कॅमाचेर जी फोंड्या पुलिसांनी एक चार्जशीट फायल केल्ली आसा आनी चार्जशीट आसा एक्यूज दिपश्री सावंत, सागर नायक आनी सुनीता पावसकर ह्या 3 जाणांची चार्जशीट फायल जाल्या आनी जवळ जवळ ही चार्जशीट 600 पानांच्या वयर फायल केल्ली आसा आनी हितूर विटनेसीस जवळ जवळ 9 विटनेस जावन आसा. त्याच प्रमाणे जो रिकवरी एमावंट आसा हो 10 लाख रुपया जावन आसा आनी केस आसा ती चिटींग केस म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा 420 ऑफ IPC. त्याच प्रमाणे तेंची जी रिकवरी आसा ती सागर नायक हाजी एक बायक एक स्कूटर हे एटॅच केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे तेजो 2 अकावंट आसा तेजे, एक फेडरल बँकेन पोंडा आनी त्याच प्रमाणे एक्सीस बँक पणजे होय बँकेचे डिटेल्स घेतलेले आसा. त्या प्रमाणे दिपश्री सावंत हिचे 3 4 व्हिलरी आनी 2 2 व्हिलरी ह्यो एटॅच केल्ल्यो आसा पंजाबा. त्याच प्रमाणे तिचो एक बिचोलीम SBI बँकेन एक अकावंट आसा आनी त्याच प्रमाणे जी सुनीता पावसकर हिजो मोबायल एटॅच केल्लो आसा आनी त्याच प्रमाणे तिजे 2 बँक अकावंट आसात ते SBI आनी एक युनियन बँक आनी त्याच प्रमाणे तिगांचे हे मोबायल सद्या केसीक एटॅच केल्ले आसा जी आतां म्हाका दिसता हे जे चार्जशीट आहा ही रोखडीच फायल जातली
आनी जेणे करून उरलेली ज्यो चार्जीस आसात त्यो मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर आमकां पळोवच्यो पडटल्यो की केन्ना पर्यंत ह्यो फायल जातात ह्यो स्टुडंटां खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. सगळ्या येत्यांक नवें शिक्षण धोरण 2027-28 मेरेन लागू करपाचो सरकाराचो प्लान. 2 वर्सां भितर साधन सुविधा पुराय करून गरज आसा थंय शिक्षण संस्थांची पुनर्रचना करतले. 2030 मेरेन NEP लागू. 2025 मेरेन 10 मेगावॅट सोलर एनर्जीचे टार्गेट करूंक सरकाराचो पयलो येता ताका पयली सबसिडी दिवपाचो प्लान. राज्यपालाचे अभिभाशण. The implementation of national education policy will be completed in all grades by 2027-28, and next 2 years will be used for cluster formation and physical restructuring of the institutions wherever required so as to complete NEP implementation in the state by 2030. In the year 2024-25, NEP 2020 implementation was continued to Balwadiga in foundational stage and grade 9 of secondary stage. Goa is the first state to constitute Goa State School Standards Assessment and Accreditation Authority to ensure that the National Education Policy 2020 is implemented to its fullest potential. The state government has introduced CM Suvidya scheme for upgradation of vibrant infrastructure and development of holistic and productive academic environment. My government is promising solar rooftops in the state for residential sector, including target set for 100% renewable energy through the launch of YM Vinmulya Vich Yevjan 2024 to ensure zero electricity bill and free residential rooftop up to 5 kilowatt for residential consumers consuming 400 units or less per month for the last 1 year period. The state intends to provide subsidy on first come first serve basis to achieve the target of 10 MW of residential rooftop by June 2025 by detailing existing scheme to the PM Suryagar Mat Bijili Yojana. गोंय प्रयागराज पयली रेल्वे सुटली. 1200 भावीक पयल्या रेल्वेत महाकुंभाक रवाना. मुख्यमंत्र्यान सकाळी बावटो दाखयलो. 13 आनी 21 तारखेर खंय आनीक 2 ट्रेनी वचपाच्यो. लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन आनी रेल्वे मेळ्ळ्यार आनीक 2 रेल्वे सोडपाचो सरकाराचो प्लान. लोकांची सनातन धर्मा विशीं आस्था खंय वाडल्या. गोंय सरकारच्या वतीन प्रयागराज महाकुंभ वचपाची पयली ट्रेन आज आमी हांगासल्यान प्रयाण करपा खातीर झेंडो दाखयलो आनी जवळपास 1200 लोक आज पयली महाकुंभा ते पवित्र स्नान करपा खातीर गेल्या. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आनी फुडें अश्यो आनीक 2 ट्रेनी 13 तारीख आनी 21 तारीख वचपाच्यो आसा. एकंदर ट्रेनी जर अवेलेबल जाल्यो आनी लोकांचो उत्साह तसो आनीक आसलो आनीक लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें जाल्यार आनीकूय 2 ट्रेन सोडपाचो असो सरकारचो मानस आसा, इच्छा आसा. हांव सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन जे आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ज्यांच्या फुडाकारा खातीर फुडाकारान ही ट्रेन गेल्या बाब सुभाष फळदेसाय आसात, आमचे क्रीडा मंत्री बाब गोविंद गावडे आसात, आमचे पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू उर्फ दामोदर नायक आसात, माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमदार बाब राजेश फळदेसाय, त्याच बरोबर माजी आमदार आमचो बाब सिद्धार्थ आसा, ह्या रिजनल हेड मॅडम आशा शेट्टी ते हांगासर आसात. एकंदर आमचे सरपंच आनी बाकीचे सगळे हेंच्यांनी व्हड्या उत्साहात ह्या करमळीतल्या रेल्वे स्टेशनाच्या वयल्यान सगळ्या जाणांक हांगासर निरोप दिवपा खातीर आमी हांगासर जमलेले. गोंयांत ज्या पद्दतीत सन्स अँड सी हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी वाडटा हे ह्या प्रयाग राज्याच्या ट्रेनीच्या उपरांत दिसून येता. चडांत चड लोक हे सनातन धर्मा कडेन मोठ्या प्रमाणात आस्थेन पळयतात आनी मोठ्या प्रमाणात सनातन धर्माचें काम हे वाडत आसा. हांव प्रयागराजाक वचपी सगळ्या आमच्या भक्तगणां खातीर
खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता आनी वचपी ज्यो 2 ट्रेनी आसा ताज्याय खातीर तेंच्यांनी ट्रेन बुकींग करचें. ऑनरेबल मुख्यमंत्री योगीजी हांच्यांनी उत्तर प्रदेशात केल्ले वेवस्थे खातीर तांचें अभिनंदन करता. कालच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी बी पवित्र स्नान केलें. ह्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी गेल्लेल्या सगळ्या आमच्या तांच्या खातीर सुखरूप ही यात्रा सफल जावची ही गोंय सरकारच्या वतीन हांव मनोकामना व्यक्त करतां. ट्रान्सफॉर्मर फॉल्टी जाल्ल्यान मडकय वाठारांत हाय व्होल्टेजीन फ्रीज सीसीटीव्ही टीव्ही शॉर्ट जावन लासल्यो. कांय घरांनी लाखांनी लुकसाणाचो अदमास. थळावो पंच म्हणटा मडकय वाठारांत अंडरग्रावंड केबल घाल्यात ते खंय डुप्लिकेट. तांचेर खंय ISI मार्क ना. सरकारान रिप्लेस करचे. मडकय वाठारात ट्रान्सफॉर्मर फॉल्टी जावन हाय व्होल्टेजीन लोकांच्या घरातली उपकरणां लासली. लाखांनी रुपयांच्या लुकसाणीचो अदमास. सरकारान घातिल्ले अंडरग्रावंड केबल फॉल्टी म्हूण थळावो पंच सांगता. सरकारान खंय कितें तरी आधार करचो. आयज सकाळीं कितें जालें, सकाळीं 9 सुमार हाय वोल्टेज येयली आनी घरा कडेन हांव आशिल्लो. म्हणजे म्हागेलो घरा कडलो कॅमेराचे बॉक्स जे आसा तें जळ्ळें थंय आनीक फ्रीज गेलो. जे सांगपा लागलो हांवें वयर तांकां इलेक्ट्रिसिटी वयर मडकय हें केलो, कितें फोन केलो. सो ते म्हणपाक पळयता हांगा कांय येना म्हणपा लागले ते. मागीर ते येयले म्हणटकीर मागीर तेंचे थंय पळयलां पळय जाल्यार ट्रान्सफॉर्मराचो फॉल्ट कितें म्हणपा लागले ते. कितें वॉशिंग मशीन गेलें, मागीर ते प्रताप तेंगेले TV गेली. अशें खुबशे कोणाली कितें कितें डॅमेजीस जाल्ले आहा हाय व्होल्टेज येवन. आतां पळोवपाचें लोकांक कितें खंयच्यान कशें कितें जेवपाक मेळटा तें हें करपाचें गव्हर्मेंटान. आतां केबल जे घातल्या पळय ते केबल घातल्या ते सारकें ना. केबल ISI मार्क न्ही ते. हे घातल्या ते केबलांचो फॉल्ट दिसता म्हाका. हेजेरूय गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. अंडरग्रावंड जे घातल्या ते डुप्लिकेट केबल घातल्या. ओके. सगळ्याक जे हे आमचे मडकय जे घातल्या ते डुप्लिकेट आनी बॉक्सां बीन बसयल्या पळय ते सारकी ना. बॉक्सां प्रोडक्शन फास्ट जाल्ल्या कारणान ते बॉक्सां बीन शॉर्ट जाता आनी हे जे तेणी डुप्लिकेट घातला ताबडतोब तेणी हें रिप्लेस करपाक जाय. ही हाय व्होल्टेज जाल्ल्या कारणान जे पारंपय वाडो आहा तांकां लोकांक जायते लुकसाण जाल्लें आसा. थोड्यांचे फ्रीज TV जावं वॉशिंग मशीन हे गेल्ले आसा. जो ट्रान्सफॉर्मर आहा तेजो फॉल्ट आसलेलो म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी तो ट्रान्सफॉर्मर आहा तो रिप्लेस करपाक तेंगेलें काम सुरू आसा. पारंपयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ल्हान भुरग्यांचे लैंगीक पिडापीड करपी थिवीच्या 59 वर्साच्या पॉल फॉन्सेकाक पुलिसांनी उखल्लो. म्हापशा JMFCन ताका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. 11 वर्सां पिरायेच्या एका चल्याचे लैंगीक पिडापिडीचो ताचेर आरोप. भुरग्याक किडनॅप करून धमकावन खंय ताका वासनेक वापरतालो. चॉकलेटीचे हायस दाखोवन ल्हान भुरग्यांचे लैंगीक शोशण करपी थिवेच्या 59 वर्साच्या पॉल फॉन्सेकाक कोलवाळे पुलिशेन बुधवारा अटक केल्या. आपल्यो वासना पुराय करपा पयलीं तो खंय भुरग्यांक पॉर्न व्हिडिओ दाखयतालो. वाठारांतलीं भुरगीं ताका पॉल अंकल म्हूण उलो मारतालीं. पॉल अंकल भुरग्यांक आपल्या घरा व्हरतालो, ही सगळीं कर्मां करतालो आनी उपरांत हे विशीं कोणाक सांगचें न्हय म्हूण धमकी तशेंच मारबडयूय करतालो. ही एकूच केस न्हय जाल्यार त्या भुरग्याच्या धाकल्या भावाचेर आनी हेर बऱ्याच भुरग्यांचेर ताणें अशीच आगळीक केल्ल्याचें समाज वावुरपी आवदा विएगस सांगता. घरा कडेन पयलें कितें काम कर एक्सप्लॉयटेशन करी तांचें. एकूच भुरगो न्ही, हो भुरगो सांगता तेतूंतल्यान तो आनीकूय भुरग्यांक व्हरतालो तसो. त्या भायर ह्या भुरग्याचो आनीक एक ल्हान भुरगो आसा, भाव आसा, ताका व्हरतालो आनी ताका एब्यूज केलें म्हणून तांणी सांगलां आपलें कितें केलें तें. आपल्या वयल्या जाग्याचेर टच केलें. आतां तो भुरगो म्हणटा तो बारान तेकून खंय ताच्या घराक बार आसा. ते बारान तोवूय कितें तरी पितालो आनी एका पिवपाक कोणू कितें तरी दितालो. ह्या भुरग्याक तांणी सेक्शुअली अब्यूज केला, ताका इंटॉक्सिकेटींग ड्रिंक दिला, त्या भायर ताका ज्यो गोश्टी करपा नाका त्यो केल्या. तेज्याहून फुडें वचून व्हिडिओ फोनोग्राफीक व्हिडिओ दाखोव आनी ते पद्दतीन आपल्या कडेन तुमी करात. इतकेंच न्ही, ते चेड्याक खंय तो दुसऱ्या दादल्यां कडेनूय व्हरतालो. पूण एक्झॅक्टली कितें चलतालें तुवें ताणें आमकां सांगूना, पूण ट्रॅफिकींग करतालो ताका. तशेंच ह्यो असल्यो घडणुको गोंयांत जावच्यो न्हय हे खातीर खर कारवाय करची. तशेंच ह्या घडणुकेचे फोटो वा व्हिडिओ काडल्यात जाल्यार ते विशीं खर कारवाय जावची अशी मागणी आवदान केल्या. म्हजी मागणी
की कंप्लीट मॉनिटरींग जावपा जाय. असल्यो गोश्टी गोंयांत जावपाक दिवपा जायना. ते भायर फोटोग्राफ आनीक एक सांगपाचें म्हणल्यार तो नोकळो हो फोटो काडटालो जाल्यार तांण बी इन्वेस्टिगेशन जावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मया वांयगणी म्हणटा थंय नव्या रेल्वे स्टेशनाक केंद्राचो बावटो. राज्य सरकार आनी आदलो आमदार अनंत शेट हाणें केल्ल्या यत्नाक येस म्हूण आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयला. स्टेशनाक जागो खंय आदींच निश्चित जाला. मया रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार खंय उत्तरेच्या लोकांक बऱ्याक. केंद्र सरकारान खासा करून रेल्वे मंत्रालयान जे निर्णय घेतला की लाँग पेंडींग इश्यू जो आसलो आमचो की मयान एक स्टेशन जावचें म्हणून, हो इश्यू सँक्शन जाल्ल्या बद्दल हांव केंद्र सरकाराचे खासा करून रेल्वे मंत्रालयाचे आनी सगळ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदतां. मयान रेल्वे स्टेशन येवप हे एक आमची डिमांड आसली सगळ्या लोकांची. ते फुलफील केल्या बद्दल आमचे गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां ताका खूब हेल्प केल्लें आसा. ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, तशेंच आदले आमदार मयेचे अनंत शेट हेंच्यांनी जे प्रयत्न केल्या त्या प्रयत्नाक यश येयल्यामुळे तांचेय बी हांव आभार मानता. पूण जागा की डिसायड जाला सर? जागा ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसली, पयलींच डिसायड जाल्ली आसली ती. तेंचे कडेन प्री ऑक्युपायड असो प्लॉट आसा, मये वांयगणी म्हणटा थंयसर तो प्लॉट आसा. आनी त्या जाग्यार थंयसर जर स्टेशन जालें जाल्यार मयेच्या इकॉनॉमीन थोडोसो भर पडटलो अशें अंदाज आसा. ह्या दृश्टीन नक्कीच मयेकारांक न्हू तर संपूर्ण नॉर्थ गोवा वासियांक हेजो लाभ जातलो. आनी एकंदरीत जी इकॉनॉमिकल ग्रोथ जातली ती सगळ्या गोंयकारांक खातीर फायदेशीर आसता. कुंकळे भोंवत्या रेड्याचो एकल्याचेर हल्लो. रत्नाकर गांवकार हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण. कांय दीस जाले खंय हो मारकुरो रेडो लोकांच्या फाटीक लागता. एनिमल हजबेंड्री खात्यान लक्ष घालून रेड्याक धरून व्हरचो म्हूण थळावें मागता. मजगतीं कुंकळे पुलीस चवकशी करतात. लोकां मदीं भंय. कुंकळे बेवारस रेड्यान 32 वर्सां पिरायेच्या रत्नाकर गांवकाराचो जीव घेतलो. फाटले कांय दीस हो बेवारस रेडो खंय वाठारांत भोंवता, लोकांच्या फाटल्यान धांवता. आज रत्नाकर आपल्यो म्हशी सोडूंक गेल्ले कडेन ताचेर हल्लो जालो. पावलो सोडपाक पावलो म्हणटकूच तो एक अननोन मनशांक गेलो रेडो हिंग येतालो आनी सुमार मोरलेस 2 म्हयने जालो तो हिंग आसतालो. अजिबात आज कितें जालें तो वयता आसतना थिंग गेलो आनी तो थिंगसर भुरगीं पाव केला तो रेड येयलो तो तेच्या गवट्याचे माल हिंग आसा हे रगत थिंग आसा. आतां तेका 108 आपलो आनी एम्बुलन्स आयलो आतां तिका मडगांव हॉस्पिटलांत पावच्या तो एक्सपायर जालो. सो हांव म्हणटा आज 2 म्हयने जाले हे रेड्याची कोणाची हांसपूस सुद्दां ना जाल्यार हांव मागता हे एनिमल हजबेंड्री कडेन मागता की प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कायंडली दोराय ताका व्हराय ना जाल्यार कोण व्हरून खंय मारय. तो लोकां शेतां वचपाक दिना, लोकां स्पेशली बायलां फाटल्यान लागता. हो रेड सगळ्यांक मारपा येता. सगळ्या बायलां शेतां वचोन दिना, दादल्या बाय चेडवांक पन्ना शेतां वचोन फाटीं लागता. आमगे तरी आमगे भुरग्यांनी वाड्यावयल्या भुरग्यांनी गांवकारा भुरग्यांनी वचोन सगळ्याक कंप्लेन असो असो रेडो जाता म्हणून त्रास करता म्हणून. तरी ह्या भुरग्याक म्युन्सिपालिटी केअर घेयना. आनी म्युन्सिपालिटी कित्याक वचूंक जाय ती? हे आमच्या गरिबा लोकांक पळयना जाल्यार म्युन्सिपालिटी कित्याक वचूंक जाय सांग पळया. ना शेतां बायलां फाटी नागो खंय शेतां गेल्यार कोण वयता हाडपा हे करूंक गेल्यार फाटी नागो खंय मारूं या खंय सांग पळोवन लोक जीव मेळ्या म्हणून लोक धांवतात. कित्याक लोक कोण सांगता आपणा फाटी नागलो पुणा फाटी नागलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पिटबुल रॉटवेलर सारकेल्या ब्रिडाचे सुणे आसल्यार तांकां घेवन पब्लीक सुवातांचेर भोंवचें न्ही. आसगांव पंचायतीची पब्लीक नोटीस. कोणूय सांपडल्यार खंय तांचेर कारवाय जातली. सरपंचान नोटिशीन स्पश्ट केला. वर्सा भितर आसगांवां फॉरेन ब्रिडाच्या सुण्याच्या हल्ल्याचे 2 प्रसंग घडल्यात. ताका ताणें आपल्या घरानूच बांदून दवरूंक जाय आनी ताजें केअर घेवंक जाय. आतां समज ताजे घरा लागीं कोण दारार आयलो तर ते कुत्र्याक भितर घालूंक जाय आनी दुसरें कितें ताजो केअर घेवंक जाय. आयकलें पंचायतीन कितें वायट करूंक ना, पंचायतीन बरें केलां. आनी दुसरें कितें तो आतां आमच्या सामकार हो पळय हो सुडा तो रेबीसाचो सामकार बसला तो. पंचायत कांय पळोवची ना, पंचायत लेटर करतली कळ्ळें न्ही. आतां होच सामकार तो सुडा सारको रेबीस तो कांय सांगूंक जायना. आसगांव पंचायतीन एक नोटीस काडल्या
आणि हे नोटिसीन तेणें तेंच्यांनी लोकांक कळयलां की जे हिंस्र जे सारके भयानक अशे जे कुत्रे आसात रॉटविलर आनी पीटबुल सारके जे कुत्रे आहात तांकां भायर सोडचे न्हू आनी ते जे कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते तांकां भितरूच दवरचे. नोटीस काडपाचें कारण म्हणजे की 2-3 दिसां फाटीं आस्कोचेर एका भुरग्याचेर रोटवेलर ह्या सुण्यान एटॅक केलो आनी ताका पांयांक व्हडलो घास काडलो. अशा प्रकारचे जे कोणा कडेन जे कुत्रे आहात तांकां भायर सोडचे न्हू किंवा पब्लीक प्लेसीर तांकां हाडचे न्हू आनी हे जर तांकां हे जालें जाल्यार तेंचे स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. स्टुडंटा खातीर आस्कोचे आनी श्यामसुंदर फुट्टी. अंदूचो वर्ल्ड पीस म्युझिक फेस्टिवल सूर जहां 2025 येता त्या 7 आनी 8 तारखेक कला संस्कृती मंत्री गोविंदान घोशणा केली. फेस्टिवल कला अकादमींत जातलो. नेदरलँड, आयसलँड, स्वीडन तशेंच पुराय देशांतले कलाकार फेस्टिवलांत वांटो घेतले. डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर कला आणि सांस्कृतिक संचालय सूर जहां 2025 कार्यक्रम 7 फेब्रुवारी आणि 8 फेब्रुवारी कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियमांत सूर जहां हो एक युनिक फेस्टिवल. त्या जागेचेर खूब त्याच प्रमाणे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर टू फॉस्टर द क्रॉस कनेक्शन ऑफ द म्युझिक. आणि ज्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी जर पळयतात की म्युझिक असो एक फिल्ड जावन आसा that it connects the soul and all the artists in the entire world, irrespective of the walls of the religion, walls of the caste, walls of the community. आणि त्या दृष्टिकोनातून असो तरेचो एक प्रयत्न भारताच्या एक आयकॉनिक सिटीन 4 सिटी पणजी, दिल्ली, जयपूर आणि पटना अशा विविध शहरांनी घेवपाचो एक विशय आसा. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.